उजैस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचे कूळ नावागडें जातले आनी सगळ्या लोकांमध्ये तांची संसद, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मान्नाय करतली. हांव सर्वेस्परा सवे खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगायलोली एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारणाच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दी म्हूण हांव संतोसता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. बलिश्टांचे दोनू मोडले, पूण अशोक्ताचे बळ वाडलें. पोटभर जेवतांनी ती दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतांनी ती आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत धाडटा. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच तोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुळींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयत्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. ताचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुसलेम वेतालो आनी 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सोदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी उत्सवाचे दीस सोरले उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीची लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो ताचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो.
ताचे आयकतल्या सोमेस्तांक ताचे गिन्यानाचे आनी ताचे जबाबाचे मोठेन अजाप दिसलें. ताका तुवें पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंटी उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात? पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी ताचे बरोबर तो देंवून गेलो आनी नाजरेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. नियाळाक आदार. एक वाडलोलो भुरगो एका रेतीरांत भाग घेतना आवयच्या मोगाचेर आदारलोलें नाटकुलें पळोवन आनी देवाचें उतर काळजाक लावून दुखांनी रडटा आनी निमाणें बरें खुमसार करून आपलें जिवीत बदलून घरा परतता. घरा येवन आपले आवयक बोगसणाची वेंग मारता. एका मागण्याची जमातीक हाजीर जावन आपले नोसरणीची गोवायकी दिवन आपले आवय सवें केलोल्यो अपमान उक्तेपणी सांगता. एक आवय कितले त्याग कोश्ट काडून रातीचे दीस रात करता तें भुरगीं विसरतात. दुसरे कोणाचे मोगान पडटोच तीच आवय बापूय तांकां दुस्मान कशी दिसतात आनी तांचें काळीज दूख दितात. एक आवय आपल्या भुरग्याची चुकी तांचे वायट मनार घेयनासतना ताचो मोग करता, ताचो हुस्को घेता. देवान दिलोलो गूण आवयचे मोगान, सॅक्रिफिसान आनी मागणें जायते वायट पयस जावन बरेपण घराब्यान भितर सरों येता. मारयेचें जिवीत आमच्या आवयांक एक नमुनो. तिका नाकारतात, भायरातात, लोक तिका मांडून घेयनात, तरी आपल्या भुरग्याची नोसोरणी खातीर विनोदी करीत आसता. तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमचे घराबे तिचे इमाक्लूद काळजाक भेटयता तेन्ना तिचो मायपणाचो आलाशिरो आमकां फावो जाता. तर आयज आमचो थराव जावन दी, मारे मायेचे देख आपणावन बरवशांची कीट पेटोवया.